लुकाचे शुभ वर्तमान. आमचे मदें घडोवन आयल्यात ते वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण बारी वावुरल्यात. सुरवातेक थावन त्यो खाशा देखलोल्यांनी आनी सोबदाच्या म्हणयारांनी त्यो आमकां गोमयल्यात. ते प्रमाणे ताणें बरयलां. हे जाणा जावन म्हजे पायलेन सगल्याची पयली थावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका भोवमानेस्त थियोफिला क्रमान बरोवंक दिवंक ताणें येवजिलें. ज्या वस्तूची तुका शिकवण मेळ्ळ्या ताचें सोत तुवें वळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोलान गालिलेकाराक परत गेलो आनी ताची किर्ती आख्ख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले संवय प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कृपेचें वरस कोलीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवलून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतां आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. देवाचें उतर हें.